आजची सुवार्ता विशेष करून शास्त्री आणि फारिजेवांचे चाली विशांत जेजूचे असमाधान व्यक्त करता म्हणून सांगूंक कष्ट मारना, पण तांचे विशांतले जेजूचे असमाधान वा तांचे विशीं जेजूची टिका शिसांक उद्देशून शिसपणा उद्देशीं गरजेची शिकोवना टापता म्हणलें आमकां कळीत जाता. शास्त्री आनी फारिजेवांनी आपूण मैजेचे नियमशास्त्र शिकोवपी म्हणून बासल्ल्यांत हे दिशेन बावळ्या कपालाक देवा उतराच्यो चामड्या पट्ट्यो बांदिल्ल्यांत दगल्या गोंड्यांची आनी ह्या पट्ट्यांची रुंदाय सोडवूनच गेल्ल्यांत पेंटे सालांत सलाम जोडुल्ल्यांत फेस्ता परबेनी मुखली बसका आपणावन आपूण बागेवंत वा श्रेष्ठ वा मुखेली वा शिकोवनदार म्हणून दाखोवच्या भायल्या आडंबराची जेजून टिका केली. ह्या मुखांतर मुखेलपण वा मेस्त्रीपण वा राब्बीपण वा शिसपण केवळ दाखोवपाची गजाल न्हय, बगर शिकयलेलें पाळपाची गजाल म्हणून जेजून शिकयलें. सांगूंक सलीस, सांगलेलें पाळूंक कठीण म्हणलें हर एक मेस्त्री वा मुखेली वा शिकोवपी जाणा. आमचे मदल्या हर एका मेस्त्री मुखेली आनी शिकोवप्यांनी तांच्या उतरां आनी करण्यां मदलो तफावत उणो करचो आनी उतरां करण्यांक ताळ पडचे बरी जियेवच्यांत सुवार्थेचें खरें पंथ आव्हानां टापलां. आपल्या शिसां मदें उतरां आनी करण्यां मदें व्हड कोडसो आसचो मनोभाव उदेन अशें जेजूची चत्राई मत उजवाडायता. शिसांचें सेवेचें वा चाकरपणाचें जिवीतच जेजूक साक्षी भरीत आनी मानता तसलें जिवीत जाता. हांगासर खालतेपण उलयता आनी सेवा साखरेचो मनोभाव वर्तेपणाचो आनी क्रिस्ती आध्यात्मिकतायेचो शेगूण जाता. सुवार्थेंतलें शिसपण सेवाकींच्या मनोभावांत परजळटा.